पैरा आयडियल हायस्कुलाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो शुक्रारा सत्कार सुवाळो जालो। पालक शिक्षक संघान हो सुवाळो आयोजित केल्लो। आरडीएक्सको खातीर पर्याच्यान चंदू मांद्रेकार। योगदान समाजा खातीर जे आसा हें खूब मोठें आसा। पालक शिक्षक आणि विद्यार्थी असो तीग जाणांचो संगम आणि ह्या संगमातून आमकां फुडें वचपाक जाय। आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमकां घडोवपाक जाय। परत एकदां हांव पालक शिक्षक संघ आणि पैरा हायस्कूलच्या वतीन सर तुमच्या मना खातीर धन्यवाद दिता की तुमी आमचे मदीं येयले म्हणून। तशेंच ह्या स्कुलाचेर आसलेले आज तेंच्यांनी 10वी क्लास 10वीचो हे तेंच्यांनी उत्तीर्ण जाल्ले आसा म्हणून तेंचो गौरव सुवाळो तेंचो आतां कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा। तेंकां खंय तरी तेंच्या चेहऱ्याचेर एक कॉन्फिडन्स येता की आमी पास जाले, आमी कितें तरी एक उद्दिश्ट आमी पार केले अशी तेंची आज भावना जाल्ली आसा। आनी आमकांय तेंचें कौतूक आसा की आमच्या स्कुलाचें नांव तेंच्यांनी वयर काडलेलें आसा। आज आमच्या स्कुलाचो रिजल्ट 88% लागलेलो आसा। खूप आसा तरी हेच्यावर जर चड आसलें जाल्यार आमकां आनीक बरें दिसलें आसलें। सबंद गोंयभर आमचें नांव जातलें आसलें। 88% जरी रिजल्ट लागलो तरी तितून आनीक क्वॉलिटी जाय आसली आमकां थोडीशी मातशी कमी म्हणजे तितून जर भुरगो जर आमचो हितून डिस्टिंक्शन पास जाल्लो जाल्यार आनीक मातशें बरें आसलें। तिचेर वयर येता तिचेर आमकांय अभिमान आनी पालकांकूय अभिमान। त्या भुरग्यांनी बरो प्रोग्रेस करून ह्या स्कुलाचो रिजल्ट 88% हाडलो। ज्या दिसा स्कुलाचो रिजल्ट जाला त्याच दिसा हांवें सराक फोन करून विचारलो, सर इस्कॉलाचो रिजल्ट कितलो जाला काय? सरान सांगलें 88% जाला। पण आतां सरान म्हटलें की फुडलो रिजल्ट आसा हो 100% जावपाक जाय, जावपाकूच जाय। पण हेच्या पयलीं बी ह्या इस्कॉलाचो रिजल्ट 100% संतोष सराच्या मार्गदर्शना सकयल जाल्लो आसा। आनी जे प्रयत्न टिचरां कडसून करून केले वयता ह्या भुरग्यां खातीर, कित्याक आमचें हें एक खेड्या गांवांची ही स्कुलां आसात। आमच्या गांवांनी 3 स्कुलां हांव खंयच्याय प्रोग्रामाक गेलो जाल्यार सगळ्या पेरंट्सांक हांव